काल सांजे उसरा चिमला 72 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक रस्तो हुपतना ट्रकान धक्को दिल्ल्यान जीव वगडचो पडलो. मात अपघाता उपरांत थळाव्यांनी ह्या बिरांकूळ जंक्शनाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी करत रस्तो आडोवन धरलो. नवो महामार्ग तयार जाल्ल्यापासून चिमलाचे जंक्शन अपघाता खातीर फामाद जाला. खास करून जंक्शना वयलो रस्तो अशीर जाल्ल्यापासून थळावे म्हणटात ह्या जंक्शनाचेर योग्य यंत्रणा बसोवची. आमी एक्झॅक्टली 6 म्हयन्या पयलींचो तुमी हांगाचो म्हजो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार ही सिग्नलूय नाशिल्ली हांगा. आमी इवन इनफॅक्ट GYSPक थँक्यू म्हणपाकूच जाय, कित्याक त्या वेळार तांणी ही सिग्नल आमी परस्यू करून 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 ही घाल्ली. पण म्हाका एकूच विशय सांगपाचो आसा की हो सिग्नलार आजून पर्यंत कितले लोक मेल्यात, कितले एक्सिडेंट जाल्यात, पण सरकाराक जाग कित्याक येना? पॉलिटिकल करपाचें ना विशय. आज आमच्या गांवचो एक मनीस भायर पडला आनी हाका जबाबदार जे आसा पळय ती हांगाची हे जो इशू जो आसा पळय तो हांगा फक्त ओवरब्रीज जाय. कारण ज्या तरेन हांगा कन्फ्युजन जाता, जेन्ना वयल्यान गाडयो येता सकयल्यान गाडयो येता तेन्ना एक्सिडेंट जाता, हांगा बारीक सारीक एक्सिडेंट जाता. पण एक तो मेल्या उपरांत आज ही परिस्थिती येता. सो म्हाका एक विनंती आसा सरकारा कडेन की पॉलिटिक्स सगळी कुशीक दवरात आनी हांगाचो प्रॉब्लेम सपोज सॉल्व करा. कारण ह्या गांवाक दोनांयकूय जुळपाक फूल चिमलाक भायर सरपाक हो एकूच पोजिशन आसा कारण भायर सरपाक शकता. हे सिग्नल घालपाक 3 म्हयने आमकां बोवाळ घालचो पडलो आनी बोवाळ घातल्या उपरांत एक्सिडेंट जाल्या उपरांत हे सिग्नल तांणी एक्टिवेट केले. पण हे सिग्नलाचो आज कांय उपयोग जायना. कारण अशा परिस्थितीन एक सिग्नलाक रायट मारतलो जाल्यार वयल्यान सकयल्यान येरादारी जाता. सो हांवें आतां GYSPकय रिक्वेस्ट केला की फाल्यां तुमी येवन इन्स्पेक्शन करा and you see to it that signal which is turning right, you sort it out. एक जर रायट येतलो जाल्यार हांगाच्यान सिग्नल वयल्यान गाडयो येतालो तो कसो वतलो? तो एक्सिडेंट जातलो कारण वयल्याकय सिग्नल आसा अशेंय सिग्नल आसा. दिस इज लॉजीक. यू डोंट रिक्वायर रॉकेट सायन्स फॉर ऑल दीस. सो आय एम ओनली रिक्वेस्टिंग, लीव असाइड पॉलिटिक्स and who all are present here. We are here for people of Santa Cruz, people of Chimbel, and this issue should be sorted as fast as possible or else more accidents will happen. वयता CM या रस्त्यातल्यान वयता ताका खबर ना हिंगा कितें जाता ते. ट्रॅफिक पुलीस हिंगा आसोन ती गेमी खेळटा हिंगा, ते आपली ड्युटी करिना. हे कोण पळयता? आतां कितले मरण जाले हिंगा, कोणाकूच पडलेले ना. ज्या फॅमिलीक तेजो मनीस ना जाल्यार तांकां दूख दिसता. पूण हांव एक आतां सांगता CMाक डायरेक्ट, फाल्यां तर आमचे ही सुटावे करिना आनी हो ब्रीज आमचे तर आमकां आश्वासन दिना, आमी हो रस्तो बंद करतले आनी मोडे पासून ते मेलेल्या मनशाचे आमी रस्ते दवरतले. हे आतां झाले खूब आमी सोंसले. आमच्या चिमलान कसलीच उदरगत ना. फकत वोटिंगाच्या टायमार आनी फकत हेका आनी तेका लागून तेंचे फकत डेव्हलपमेंटाच्या टायमार तांकां चिंबोलचो लोक दिश्टी पडटा. पूण हे सफरींग आमच्या चिंबोलच्या लोकांचे तांकां दिसना. हिंगा सिसिलान पासून हिंगा ह्या सिग्नलाक लागून कितले फावटी तेणेन झगडले. स्पीड ब्रेकर पासून आमी रातचे सेसिलाच्या बरोबर रावन हे स्पीड ब्रेकर आमी पेंट केले. सारखे दुर्लक्ष करून उडयलेले हिंगा आहा. तेन्ना मागता सरकारा कडेन हे घर तुमी पावसाच्या दिसांनी तुमी मोडला, रातयान रोड जायना तुमच्या सारको. कितले पॉटहोल्स आहा यो आनी पळय. हे आतां स्मार्ट सिटी करून हे फोडलेले आसा. हे रोडाचे सिच्युएशन पळय कशें आहा ते. आनी तुमी आमचे रोड टॅक्स घेता. कसले रोड टॅक्स घेता जेन्ना हे रोडूच आमचे सारखे ना आनी कसले डेव्हलपमेंट सोदता तुमी? आमकां आमचेर एक सारखे आमी कंडेम करता. हे सिग्नल पासून सारखे चलोना आनी हे ट्रॅफिक पुलीस एकूण आसा ते चारूय वाटेनी 8 पुलिसां घाला आनी तिंका सारखे ड्युटेर दवरा. ती ह्युमन बिंग्स म्हूण जाणा हांव, पूण ते कितें आपल्याची ड्युटी करूंक लायक तिंका. आनी दुसरे म्हणजे जोरी तर फाल्यांच्या दिसा ही एक्शन घेयना आमी हो रस्तो आनी उक्तो करूंक दिवचे ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.